जेजून बऱ्योच वस्तू हांगसर कितें करूंक जाय तें सांगलां तांकां, पूण एक मात्र जेजून तांकां दिल्लें आसा, ताचो पवित्र आत्मो तांकां दिल्लो आसा. आतां हांगसर म्हूण हितून तो तांकां धाडटा, पूण धाडटा कोणाच्या नांवान ती वेतात? जेजूच्या. जेजू तांचे बरोबर आसा. पयले वाचपान सांगलां, तुमी भियो नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा, तुमकां राखतलो, सांबाळटलो. भयणीनो आनी भावनो, आमी हें सत मानता की जेजू म्हजे बरोबर आसा म्हणून. आमकां सगळ्या जाणांक तेच भाशेन तो दर दिसा धाडटा, मिस जालें म्हणटच वचात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा आमी. वय आमी वेता तेन्ना जेजू सगळें वेता, जेजूचो वावर करूंक वेता की आमचेंच करूंक वेता, हें मनांत दवरया. आनी हे भाशेन ताची उतरां आमी आमच्या काळजांत धरून ती पाळया. आनी एक ताणें सांगलां, तुमी हिंच्याय घरांत वेशात जाल्यार तुमकां शांती अशें म्हणून तांकां पाचारात, तांकां शांती दियात. आतां ताणें सांगलां थिजर तर एकलो शांतीचो मनीस आसत जाल्यार ताचेर तुजी शांती देंवतली ना तर ती परत तुजी अशी येतली. म्हणजे कितें? आमी केन्ना शांत जाता? केन्ना सगळें थाऱ्यार भितरल्यान येता पळय तेन्ना. कितें तर सारकें ना जाल्यार आमी सगळ्यो त्या चिंतनांनी आसता, उत्सांबोळ आमचे मदें आसता. पूण तें सगळें थाऱ्यार पडलें की ना, मागीर आमी शांत जाता. जेजून सांगलां, हांव तुमकां शांती म्हजी दिता म्हणून. म्हणून जितली आमी ही उत्सांबोळाय जेजू सवें दवरतली हांव, तितली ताची शांती आमचे सवें येतली. म्हणजे तो ह्या आमच्या जिविताचेर आनी आमच्या घुडितांचेर तो आपलो अधिकार चलयता. तेन्नाच की सगळें कंट्रोलान येता. आख्खी सृश्टी पळयात कशे भाशेन सारके टायमार सगळें घडटा. ते भाशेन तो आमचें जिवितूय चलयता. पूण ताका आमी तें दिवंक जाय आनी पूर्णपणे ताचेर आमी अवलंबून रावलीं, ताचेर पातयेवन रावलीं की ना, तो आमकां शांतीन आपलें दवरतलो. सगळें सारकें जातलें. कितें तर सारकें ना ताचे सून दवरलें की ताची शांती आमकां मेळटली आनी आमी दुसऱ्यांक ताची शांती दिवंक लागतलें. आमची न्हय, ती ताची शांती. आनी हें सदांच मनांत दवरया. आमची उतरां न्हय, ताची उतरां. तो म्हणटा, भियो नाकात, तांकां म्हजीं उतरां तुमी सांगात आनी हांव तुमचे बरोबर आसा न्हय. तर हें आमी जाणू जावया की जेजू म्हजे भितर आसा आनी ताच्या एकवटान हांव म्हजें सगळें आतां करतलो. सगळीं जाणां अशे भाशेन आमचे हात धरया. जशे भाशेन जुजेवाजान श्रीलंकेंत वचोन थंयसर कातलिकां विरुद्ध आसलेले, तरी पूण ताणें जेजूची शांती सगळ्या जाणांक हाडली आनी थंयसर क्रिस्तांवपण अदीक वाडोवंक तो वावुरलो. हेच भाशेन आमी आमच्या घराब्यांत जेजूच्या कोटान रावया आनी आमच्या घराब्यांत पयली शांती हाडया आनी थंयसर दुसऱ्यां सवें.